फुल पार्टी आमकां दिल्ली। काल सुद्दां तेंच्यांनी म्हटलां की तुमकां आमी हे दिल्ले फ्री लिबर्टी दिल्ली की तुमी तुमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करा आनी खंयसरूच सीट शेअरिंग ना जाल्यार एक्झिक्युटीव कमिटीचे गजाली जावंक नासले। 100% आरजी टेक ओवर जाल्ली, ESRP टेक ओवर जाल्ली। फक्त तेका रिस्पेक्ट दवरपाक लागून, तेंचो एक मनीस आसपाक लागून आमी प्रेसिडेंट म्हणून इनासियो बाबाक थंय दवरलेलो, ते इनासियोक थंय दवरलेलो। पूण बाकी सगळी जी कमिटी आसा, एक्झिक्युटीव कमिटी, ती आमची आसा आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आतां कितें आहा तें सगळें तुमचें। आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता, गेल्या वर्सा सगळ्यांत फर्स्ट जर कोणी ऑडिट फायल केला ते रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केला आनी फर्स्ट जर सोसायटी कडल्यान जर कोणाक लेटर येयला जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साक येयला आनी कोणें तरी कंप्लेंट फायल केल्ली की आमी फंड्स मॅनेज करता म्हणून आनी आमकां आतां कळ्ळें की खंयच्या ग्रुपा कडल्यान ते लेटर गेल्ले म्हणून। पूण आमी ते आन्सर केले आनी आमकांय रिप्लाय येयलो की तुमचे खंयसरूच फंड्स मॅनेज ना आनी एक गव्हर्मेंट ऑफिसाच्या एका दुसऱ्या ऑफिसांसून ते तिसऱ्या ऑफिसान गेल्ले आनी तेजें रिजन इतलेंच की आरजीक जो फंड येता तो आमी यूज करचे ना आनी आमचो होय प्रिंसिपल आहा, जर आरजीक फंड येतलो तो मनोज आपल्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक यूज करचो ना। तो गोंयांक लागून आनी गोंयच्या भुरग्यांक लागून आनी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून इक्वल शेअर आसतलो।